भाव भयणीनो, प्राचीत काळान आमी भितर सरता आनी प्राचीत काळ खेरीत भाशेन आमकां वर्साच्या वर्साक उगडास करता. परतून म्हजेशी यात, परतून बापाशी यात, परतून देवाशी यात, परतून देवाशी यात. हो ताळो आयकतले जाल्यार आनी तो जरी तर आमच्या जिवितान आमी घालतले जाल्यार पयले सुवातेर आमी देवाक कडली पयस गेले काय? वो आमच्या जिवितान असल्यो कितें वस्तू आसात ज्यो आमकां देवा कडल्यो पयस व्हरतात? दुबाविरेत जायत्यो आसतल्यो. थोड्या वस्तूंची आमकां खबर आसतली, थोड्या वस्तूंची आमकां कडेन खबर आसची ना. भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमकां हो उलो मारता. आयच्या पयल्या वाचपान जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां, आमी परतून येवपाची जेन्ना वाट धरता तेन्ना भायलीं आंगोस्त्रां पिजोवप न्हय. हाचो अर्थ जशें जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां, लोकांक दाखोवचे पासत वा दुसऱ्यांक दिसचे पासत हे ड्रॅमॅटिक्स तांची गरज ना. पूण परतून म्हजेशी यात म्हणटा तेन्ना तुमचीं काळजां पिजात. आनी काळजां पिजात म्हणल्यार जें कितें वायट वो वांकड्यो वस्तू आमी आपणायल्ल्यो आसात, वो वांकड्यो संवयो आपणायल्ल्यो आसात, वो आमचें जायतें आमचें करप, आमचें चिंतप, वो आमचे आवंडे आसात ते वांकडे गेल्ले आसात जाल्यार ते सारके करतात तेन्ना आमी आमचीं काळजां पिजता. वो जें कितें आमी वायट केलां ताचें दूख धरता. जायते पावटी आमी जें कितें वायट केलां तें एक टेकन फॉर ग्रांटेड शें जाल्लें आसा, कांयच पडलेलें ना. पूण जें कितें वायट केलां तें मानून घेवप पयलीं गरजेचें, जरी तर आमी परतून देवाशी येतले जाल्यार. आनी ह्याच पासत ही आयची खुणा गोबराची. आमी गोबोर कपलार लायता आनी हो गोबोर आमच्या कपलार लायता आसतना आमकां ही उतरां आयकूंक येतलीं. प्राचीत कर, मन बदल, परतून देवाशी ये, तूं धूल, तूं परतून धुलीन वेतलोय. असलीं जायतीं उतरां भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमच्या कानार पडटा ती आमकां जण एकल्याक ही जाणवाय दिवपाक आनी जण एकल्याक आमकां हें अवेरनस दिवपाक की वय आमच्या जिवितान असल्यो वस्तू भितर सरलेल्यो आसात ज्यो आमकां देवा कडलो सारकी पयस व्हरपाक शकतात. भोव करून आमच्या काळजाची आशा, भोव करून आमची जी वागणूक एकामेका लागीं आसा आनी ती वागणुकेन जायते आमचें सेल्फिशनस, हांवूच, आपलेपण, सगळें म्हजेंच. तर आयच्या दिसाक हो उल्लो भाव भयणीनो आमी आयकून घेता आसतना आमकां गोबराचीच ही खुणां घेवया. गोबोर जो आयज तयार केला त्यो आदल्यो ज्यो पवित्र वस्तू आसात त्योच लासून ताचो गोबोर केला. घोडी गेल्ल्या वर्साच्यो रामाच्यो चुडट्यो त्यो लासल्यात. वो थोडीशी बेतिनाय तितून आसात. वो आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो भायर उडोवचे बदलेक तांचो लासून गोबोर केला. म्हणटच गोबोर आमकां दाखयता भस्म जाला, काबार, डिस्ट्रक्शन. वेगवेगळे तरेन ह्या दिसांनी जेन्ना घेरां पेटलेलीं आसात आनी उजो लागता तेन्ना गोबोर जावन येता. ताचो फोटो येता पेपरांचेर वो टिवीचेर आनी म्हणटात निसंटन, डिस्ट्रक्शन. तर हो गोबोर आसा तो आमकां ही एक खुणा, काबार जाला. तर आयज हो गोबोर आमच्या माथ्यार घालता आसतना आमी जायत्याचो गोबोर करपाची आसा. पयले सुवातेर भाव भयणीनो गोबोर करपाक जाय आमच्या जिवितान ज्यो आमकां वस्तू देवा कडल्यो पयस व्हरता. 3 वस्तूंचेर आमी एक घडी नदर घालपाक जातली. एक, आमची संवय जी आमकां जाल्ली आसा वेळ विबाडपाचेर, वेस्ट ऑफ टायम. देवान आमकां ह्या संवसारान सगल्यांक वेळ दिल्लो आसा आनी हो वेळ जायते पावटी आमी बेश्टीच विबाडटा. कितें केलें खबर ना, खंय गेलो रे खंय ना, कितें हाडला रे कांय ना, असली गत जायते पावटी आमची जाल्या. आसा म्हणून आहा संवसारान वेळ विबाडप. जाल्यार वेळ विबाडनासतना आमी ज्यो जबाबदाऱ्यो आमकां दिल्यात त्यो करूंक. संवसारान वावर आयज जायतो आसा, आख्ख्या संवसाराची खबर सोड, आमच्या घोराब्यांनी आयज वावर जायतो आसा करपाचो. आमच्या खासगी जिवितान आमचीच वाड जावचे पासत आमकां जायतो वावर करपाचो आसा आनी ह्या पासत वेळ विबाडप ना. जरी तर आमी वेळ विबाडपाचे संवयेन पडलेलीं आसा जाल्यार ताचो गोबोर करया आयज.
आनीक वेळ सांबाळून सगल्यो वस्तू आमी वेळाच्या वेळार करपाक प्रयत्न करुया. तातूंतल्यान आमी घोडये एके भाशेन हे सुवायेचो गोबर करतले आनी ही सुवायेचो आमी जरी गोबर करतले जाल्यार होच वेळ बऱ्या वावराक मागणें करपाक देवा लागीं आमचो संबंद जोडूंक वो दुसऱ्या सवें दान दिवप वो दुसऱ्यांची सेवा करप जे आमकां दर एका प्राचीत काळार उलो मारलेलो आसा एकामेकाची सेवा करूंक हे सृश्टीची सेवा करूंक आनी हे भाशेन आमी हो वेळ भाव भयणीनो सांबाळपाक जाता. आमी आयज खेरीत भाशेन गोबर करपाक गरज आसा. नाका जाल्ले वायट संबंद आयज आमी जायते घडये एकठांयल्ले आसात जे संबंद आमकां देवाच्या संबंदां कडले कातरून उडयता. तर जरी तर आमच्या जिवितान असले वायट संबंद भितर सरलेले आसात जावं आमच्या काजारी जिवितान वो जावं आमच्या आंकवार जिवितान जे वायट संबंद आमी मनशां कडेन वो वस्तू कडेन जोडलेले आसात वो घडये गिरेस्काये लागीं आयज आमी संबंद जोडलेलो आसा आनी ह्या पासत वायटांत आमी भितर चल्ल्या कित्याक आमकां जोडपाक जाय खोटी जोड जाल्यार असले संबंद वांकडे संबंद जे आमकां देवाच्या संबंदां कडले पयस करतात तांचो आयज आमी गोबर करपाची गरज आसा. घडये थोडे आमचे असले संबंद जायत्या वर्सांचे थोडीं जाणां हे संबंद काबार करपाक सोदतात पूण जायच ना. बकरून घडये आमचे वायट सुवयो ज्यो आसात तांचे लागीं आमचे संबंद जाल्ले आसा. केन्ना फोट मारली खबरूच ना सुवय जावन पडल्या. वो आयज आमचे मोबायल ताचे लागीं आमचो खोल संबंद जाल्लो आसा. ते मोबायल आमच्या बऱ्या वावराक आमी वापरूंक जाय आसले बरें कम्युनिकेशन करपाक आमी वापरूंक जाय आसले पूण हेच मोबायल आयज आमकां वायट संबंदाची खुणां जाल्या वो हेच मोबायल आयज आमकां वायट सुवयेचे घडये आमकां एक सोयेक जाला. मोबायल लासून मोबायलाचो गोबर करपाक नाका पूण ह्या मोबायला वरवीं ज्यो वायट सुवयो आमी आमच्या जिवितान घेतलेल्यो आसा तांचो गोबर करपाक गरज आसा. घडये हे वायट संबंद घडये मनीस लागीं ना पूण आमी घडये वॉट्सॅपाचेर सोशल मिडियाचेर एकामेका लागीं घडये संबंदान जोडलेले आसात आनी जायते फावटी ह्या संबंदान बुरशेपण आसा ह्या संबंदांनी वायट जिवीत आसा जाल्यार ताचो आयज आमी गोबर करपाक आयज आमकां उलो. भाव भयणीनो हो गोबर आमच्या माथ्यार घेता आसतना आनीक एक वस्तूचो गोबर करपाक गरज. आयज आमचे लागीं दुडू जायते आसात आयज गरीब असो कोण ना पूण आमचे लागीं जो दुडू आसा जे आमी जोडटा आयज आमी खंय मोडटा. आयज आमचो एक्सपेंडिचर कसलो खर्च खंय जाता आमचो पळोवपाक गेल्यार आमचो जायतो बेजबाबदारीचो खर्च जाल्लो आसा आनी आजून जाता. आयज आमचे लागीं जायत्यो वस्तू आसा थोड्यो वस्तू दवरूंक आमकां जागोय ना तरूय आसतना आमकां आनिकूय वस्तू जाय. घडये थोड्यो वस्तू आमी फकत एक पावटी वापरता थोड्यो वस्तू आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक घेता कित्याक शेजाऱ्या लागीं आसा ताचे लागीं आसा हाचे लागीं आसा म्हाकाय जाय. कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड आनी ह्या कॉम्पिटिटीव वर्ल्डान आमी जेन्ना भितर सरल्या तेन्ना आमचो खर्च बेजबाबदारीचो जाल्लो आसा. जाल्यार ह्या असल्या बेजबाबदारीच्या खर्चाचेर कितें भाशेन ह्या प्राचीत काळान आमकां नदर घालपाक आदार. असल्या बेजबाबदारीच्या खर्चाचेर वो ह्या खर्चाचो ह्या इरिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचराचो आमी गोबर करया आनी तेन्नाच घडये आमी जायत्यो वस्तू सांबाळपाक पावतल्यो. आनी जेन्ना आमकां आयचे शुभ वर्तमान हे 3 वरगूण दिता वर्साच्या वर्साक हे 3 वरगूण आमी आयकता मागणें कर उपास कर आनी दान दी. जें कितें आमी सांबाळटा तें आमकां दुसऱ्या सवें दान दिवपाक आदार करतले. म्हणटच ह्या प्राचीत काळान आमी भितर सरता आसतना भाव भयणीनो आमकां हो नवसरणेचो उलो 40 दीस आसात. हे 40य दीस आमचें दर एक पावल ह्या नवसरणेचें पावल जावं दी. आनी अशें आमी आमच्या जिविताक करता आसतना जण एकलो आमी एकमळीनूय जरूय आमचें मागणें करता आसतना आमकां सांगलां भितर वच कुडान बंद कर दार आनी भितर गुप्तीन तुज्या बापाक मागणें कर. आमचें जण एकल्याचें पर्सनल प्रेयर पूण तेच बराबर आमी एक समुदाय वी आर अ कम्युनिटी आनी एक समुदाय कसो आमकां कितें भाशेन एकचारान सहभागिलीपणान फुडें वचून आमचें मिसांव करूंक आपयल्लीं आसात. ह्या पासत
आमचें सांगाती मागणें जाता. कम्युनिटी प्रेयर भोव गरजेचें. जाल्यार ह्या मागण्यांतल्यान आमी ज्यो वस्तू करता त्यो फकत आमकांच आदार जावपाक न्हू, पूण दुसरीं जीं कोण आसात तांकांय आदार करपाक. आमी सगळीं यात्रेकारां, वी आर पिलग्रिम्स. आमी बाराबोर आमची वाट चलता आसतना एकामेकाच्या हाताक धरून हो प्राचीत काळ बरे भाशेन करूंक एकामेकाक आदार दिवया. आनी ह्या पासत बोगसणें मागप आनी बोगसणें दिवप भोव गरजेचें. आमी जरी तर चुकलेलीं आसा बोगसणें मागुया. आमी जरी तर आमचे लागीं कोण चूक मागता जाल्यार तांकां बोगसुया. आनी हे भाशेन ह्या प्राचीत काळान भितर सरता आसतना आमी देवाक आनिकूय चिटकून रावपाक हो आमचो उपास जावन दी. आनी उपासाचेर ह्या दिसांनी घडये आमकां जायती मॅसेजीस येवपाक लागलेल्यो आसात. थोड्या जाणांनी पाप साहेबाची मॅसेज घातलेली आसा की पाप साहेबान म्हणलां कितेंय खावपाक जाता. भाव भयणीनो, आमचे प्राचीत काळ म्हणल्यार फकत खावपा जेवपाचो न्हू. आनी पाप साहेब जेन्ना म्हणटा कितेंय खावपाक जाता म्हणटा तेन्ना खावपाचेर जेवपाचेर आमचो हो एटेन्शन आसा. उपास म्हणल्यार फकत खावप ना, जेवप ना, फकत पोटाचो उपास. हाचे वयलें आमचें मन काडपाक पाप साहेबान घडये आमकां ते भाशेन सांगलां. पूण ताचोच घडये एक व्हडली मॅसेज करून आख्खें लँड म्हणल्यार कितेंय खावपाक जाता हें न्हू. जाल्यार आमचो उपास जो आसा तो दुसऱ्यांक दाखोवचे पासत न्हय. जाल्यार सगल्यांच्यान उपास करपाक जायना. थोडीं जाणां घडये बरीं नात. भोव करून जी कोण डायबिटीज आसात तांच्यान उपास करपाक जायना. वेळाच्या वेळार तांणी जेवप खावप करपाक जाय. पूण जें कितें सुबेज आसा वो आमचें मोजेचें आसा, आमचे जिबेक बरें लागता, आमचो टेस्ट बरो लागता, हाचेर आमच्यान सॅक्रिफायस करूंक जाता. वो आमी व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो करता आमच्यो, हाचेर आमच्यान जेवपा खावपाचो सॅक्रिफायस करपाक जाता. आनी भोव करून जें कितें आमी घडये आमच्या एका जल्माच्या दिसाक वा कसल्या फुंगसावांक घडये आमी ताचो खर्च करतले आसल्यार तोच गरिबां पासत, कोण नासलेल्या पासत, जांकां जेवण खाण मेळ्ळो ना तांचे पासत आमी जरी तर हो खर्च करता जाल्यार तो फायद्याचो. तर आमच्या मागण्यांतल्यान आमी देवाक एकठांय रावुया. आमचे उपासांतल्यान न्हयच फकत जेवणाचो, हेर दुसरे आमच्या सुवयांचो, आमच्या उलोवपाचो, आमच्या भोंवपाचो, आमचे एक्सपेंडिचर आसात तांचो, आमच्या वायट सुवयांचो, वायट संबंदांचो हो उपास जेन्ना आमी करतले तो देवाक आनिकूय चड मानतलो. आनी हे भाशेन एकामेकाक आमी मोगाचें दान, बोगसण्याचें दान दिवन ह्या संवसारी जिवितानूय जें आमकां कितें गरज आसा जिवपाक तीं दानां एकामेकाक दिवंक पावतल्या हो प्राचिताचो काळ आमकां सगल्यांक कुरपेन भरलेलो काळ जावं दी.